जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भोव संतोष भरीत दीस आमकां आज उदेला आनी ह्या संतोषाची तयाराय जावन फाटल्या 4 आयतारांनी हप्त्यांनी आमी जयपुरती तयाराय केल्ली. बरें कुमसार जावचें आनी कुमसार जावन प्रत्येक जावन एकामेकाक लागीं येवचें, राजी जावचें आनी मायपास दाखोवनसो वांटून घेवचें फाटल्या दिसांनी आमी केलें. गेल्या त्या आयतारा कुसवार वांटलो, हांगासर इनामां वांटलीं, एकामेकाक उल्हासिलें. ताजे उपरांत परत हांगासर क्रिस्मसो संभ्रम आयच्या फेस्ताचो पयलेंच कर्ण संभ्रम केलो. कित्याक हो संभ्रम एका दिसान करूंक जावचें तसलो न्हय म्हणल्या बरी परत आनी परत. आनी आतां आस्तावन जानेवारीच्या 1 तारीख पर्यंत देवा मातेच्या फेस्ता पर्यंत हो सगळे 8 दीस हो फेस्ताचो संभ्रम आमी चलयता. हॅपी क्रिसमस म्हणटा. व्हड एक संभ्रम एका दिसान संभ्रमूंक जायना. व्हड एक संतोष एकच पटी हॅपी क्रिसमस म्हणल्यान सांगूंक जायना. आनी देखून परत आनी परत हो संतोष आमी वांटून घेता. आमच्या मदें बरे संप्रदाय आमच्या मालगड्यांत हांव देवून आयिल्ल्यात. कुसवार करचो, एकामेका वांटचो, शेजाऱ्यां मदें तो वांटून संतोशान आमी तो खावचो. आनी तशेंच आमच्या घरांनी गर्दनाचे गोटे जितून जल्माल्ली ती सुवात सादारण तयार करची. आनी क्रिस्मस रूख वा क्रिस्मस ट्री दवरचो असो अर्थ कितें म्हळ्यार देव सदांच जिवो जिवाळ आसा आनी आमी जिवे जिवाळ जाय. युरोपाच्या गांवांनी आतां आयस जाता, उदक थंयच थंड जावन येता, वयर तावन हिम पडटा, स्नो पडटा आनी रूख सगळे धवे जातात आनी सगळ्या बोवारी दवसाण. भायल्या गांवांत मस्त थंडाय, पूण आमकां हांगासर तितली थंडाय भोगना. आमकां दाखयता ही प्रकृतीच सोम्याक नितळ जिणी समर्पून दिवच्याक उलो दिता म्हणून. आमच्या गर्दनाच्या गोट्यांत मनजाती आसात, पाडो आसा, गाडाव आसा. असो अर्थ ह्यो मनजाती समेत आपल्या देवाक वळखून घेतात. बोकरे आसात, हिंड आसा, गवळी आसात. मनीसय देवाक वळखतात ह्या ल्हानशा बाळशांतय. आमी कोणेय विचारलें जाल्यार देव कसो आसा, कोणेय आमचे कडेन विचारल्यार देव कसो आसा, आमकां देव दिसना न्ही, कसो आसा म्हूण विचारल्यार आमी आतां सुलाबेन म्हणयत, देव एका ल्हान भुरग्या बरी आसा, एका ल्हान बाळशा बरी आसा. आनी तें ताणेंच दाखोवन दिलां. जर जेजू ह्या संवसाराक येवंक नातलो जाल्यार आमी देवाक खंयच्या खंयच्या रुपांनी पिंतरायत्या. थोड्यांक व्हडले दांत, थोड्यांक व्हडले दाडे आसोन कोणना, हेर खंयच्याय दुसऱ्या रुपांनी क्रूर मनजातीची रुपां आमच्या देवाक दित्या आस. पूण आज आमकां देव कसो आसा म्हळ्यार सुलाबेन सांगीत, देव एका ल्हान भुरग्या बरी आसा. नेणटेपण, खालतेपण, मायपास, मोग ताचे थंय बरोवन वंपता. देव म्हळ्यार मोग म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. मोगाचे गायानच गायलां सांव पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रान. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, आपकार मनान दवरिना. सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता, अन्याय जिखलेलो पळोवन संतोष पावना. सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सर्व सोसून व्हरता, मोग सर्व तडविता. मोगाचे शब्दा बदलाक, मोग म्हणच्या बदलाक आमी सम्याचें नांव घालें जाल्यार जेजू सोंसणीक, जेजू दयाळ, जेजू मोसर करिना, जेजू स्वंत आदाय सोदिना, जेजू अपकार मनान दवरिना, अशें आमी जेजू विशयान सांगीत. देव आमचो तसलो जुआंवच्या पयल्या पत्रान म्हळां देव म्हळ्यार मोग म्हणून.
आनी मोग हाची लक्षणां आमकां आज जेजू दाखोवन दिता. हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. जो आमच्या वांदेलान ताणें म्हणलें, कोणें म्हाका पळयला गी ताणें बापाक पळयला. फिलिपान म्हणलें, सोमी आमकां बापाक दाखय, तितलें मात्र पुरो म्हणून. फिलिपा, इतलो काळ तुमच्या संगत हांव आसलो आनी गी तूं नेणाय गी. कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. आनी आमचो देव खंयच्या सैंबाचो गी म्हणून आमी समजता. कुर्साचो सांजो हांव म्हणटालो, देवान कितें दिवचें आसलें सकट दिवं जालां आपल्या एकल्याच पुता मारिफात. आनी कोणीय सांगलें जाल्यार आमकां आनीकय आमकां देवा विशयांत उगडापें करी जायी, आमकां समजोवंक जाय म्हण विचारल्यार देवा कडेन आनी एक शब्द ना, देवा कडेन आनी एक पूत ना. आसलो एकच पूत ताणें आमकां ओपसून दिला. आनी कोणी आमकां देवांत विशयांत कांय कळीत ना म्हळ्यार आमी निजावन फटकिरे म्हण जाता. देवान आपल्या एकल्याच पुता दिलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव दिसना तरी आमचे थंय ताणें दिसचे रुपार येवन आमी कशें जियेचें घेवन दाखोवन दिलें. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी समजल्या देवाचे पुत्रा मारिफात, इजायाच्या ग्रंथा मारिफात. आनी हेच्या दुसऱ्या वाचपांत तो देवाचेंच प्रतिरूप, देवाचोच सुपरजड, बापाच्याच सैंबाचो हो आमचे मदें आयला. आदी मागा प्रावाद्या मारिफात देव उलयलो, आतां आपल्या पुता मारिफात उलयला. आनी दुसरें कांय देव आपणा विशयान सांगोंक वचना. कितें आमकां सांगलां गी, समजयलां गी, तें आमकां ससनाच्या ससनाक पुरो. आनी हेच्या वांजेलांत सांजुवांव भोव घनान आनी मनान आनी व्हडत्या वैभवान आमकां सांगता, वेळा काळा परबीं शब्द आसलो, शब्द देवा सांगता आसलो, शब्दच देव जावन आसलो. आनी उपरांत म्हणटा, आनी शब्द मनीस जालो. सर्व संगती ताच्या मारिफातच रचल्यो. आमकांय ताणेंच रचलें. पूण आतां कोणें आमकां रचलां गी तो रचणार एक ल्हानशें बाळशें कशें आमच्या हातांत आपणाकच दवरता. आमी मनशां खंयच्या उसल्या गनाचीं गी म्हणून सत आनी कुरपा ताचे तावन आयली म्हणटा. जो हांव सत आनी कुरपा, आमची मत सत आशेता, आमचें काळीज मोगाक आशेता. आनी आमकां देवाचो निरंतर आदार जाय. आमी अस्कत आमचेस्ताकी आनी देखून देवान आमची अस्कतकाय ताचे वयर घेतली. मोगाच्यानो, नातालांचें फेस्त म्हळ्यार देवान आमच्या जिवितांत वांटो घेवचो, आमच्या सांगाता जियोवचें. आनी देखून आमकां एकच आशा आसूंक जाय, हांवें हेरां सांगाता जिये जायी, हेरांक लागीं घेवन रावूं जाय, एकल्यानच विंगड रावचें न्हय. नवे संबंद कशे घडचे जेजून आमकां शिकयला. बोगसूंची रीत, मोगाची रीत, वांटून घेवची रीत आनी दराळ मापान सोंसणिकायेन चलची रीत जेजून आमकां शिकयल्या. आज हो नातालांचो संतोश आमचे समें वांटून घेवच्याक कितले जण हांगासर येतात पळया. कितल्या जाणांनी दान दिलां. सकाळींचें ब्रेकफास्ट एकल्यान, दनपारांचें जेवण आनी एकल्यान, सांजेची च्या आनी एकल्यान. कित्या खातीर ही मनशां आमचो उडास काडटात? कित्या खातीर ही मनशां खंय खंय आसलीं आमच्या पासत असलो त्याग करतात? कित्याक म्हळ्यार सोम्या जेजून असलो त्याग केला. हांवें जेजू बरीच जायची आनी देवा बरीच जायची. हांवें देवा बरी जायची जाल्यार, जेजू बरी जायची जाल्यार ताच्या ल्हान भावां भयणीचो हांवें मोग करी जाय, तांकां लागीं ये जाय. क्रिस्मस म्हळ्यार अशें आमच्या मतींत भोगोंक जाय. आज हांवें कांयपुणी हेरांक दी जाय आनी म्हाका दिल्ल्या मोगान घेता आसतना हेरांक हांवें दी जाय. आमी दिवंक शिक जाय आनी आमी घेवंक शिक जाय. दिवंक आमी उदार मनान, घेवचें उपकारी मनान, घेवचें उपकारी मनान, दिवचें उदार मनान. खंयचेंय काम तुमकां दिलां चिंत्यान तोटांत या कुजनांत या तुमच्याच घरांत, तुमी आसच्या घरांत तुमच्या सांगत आसात भाऊ भयणी, मंदिरेर आसात, बेड्डार आसात, उठोवं तांकाना, तांच्या सांगता इल्लेचें आमचें बोळ, आमचो हात, आमची कुमक दिवची. पाटी ती आमकां एक हांसो दितात, एक बरें उतर सांगतात, एक संतोश व्यक्त करता. तो आमी घेवचो, आमी घेवंक शिक जाय.
आनी आमी उपकारी मनान घेतलें जाल्यार आमचो संतोश दडतो जाता. तर मोगाच्यानो, जसो आमी कुसवार वांटता पूण वर्सभर कुसवार काय ना तरी मोग वांटून घेवंक हें फेस्त आमकां शिकयता. हाच्या वयर हाच्या भायर दुसरें खंयचेंय ना म्हणलें सोम्यान आमकां समजयलां. आज देखून हें घर तुमकां सोम्यान तयार करून दवरलां. ह्या घरान तुमची सेवा दितात, तुमकां सेवा दितात. तशें आसतना तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावता आसतना देवूच संतोश पावता, जेजूस संतोश पावता. हें बाळशें आमकां देवा बरें जावंक शिकयता. आमी दिसपट्टे सोम्या बरीच मोगाळ, मायपासी, काकुळटीन भरलेले, सोंसणीक रागार जायनासतना एकामेकाच्या मैपासाच्या संबंदांत जियोवचें जावन बदलूंक सोमी आमकां आदार दिवं.